20 वर्सां पयलींच्या कन्सेशनांच्या रूपांतरण कायद्याक आव्हान दिवपी याचिका सर्वोच्च न्यायालयान 15 एप्रिलाक घेवपाचे थारायला, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। 9 न्यायाधीशांच्या न्यायमंडळा मुखार केशीची सुनावणी जातली। पोर्तुगीज टायमावेल्या एबोल्युशन अँड डिक्लेरेशन ऑफ मायनिंग लिजेस कायद्याक खण कंपनीन आव्हान दिल्ले। तेन्नाच्या पोर्तुगीज सरकारान गोयच्या मिनेरांक दिल्ली खणींची कायमस्वरूपी कन्सेशनां रद्द करून ताचे लिजात रूपांतरण केल्ले। भारत सरकारान 1989 वर्सा हो कायदो लागू केल्लो, पूण तो चालीक लावपाक मात आरंभ केल्लो 1987 वर्सा आनी ही लिजात 2007 वर्सा सोंपली। 70 तालुक्यांतल्या खण कामगारांनी सांखळेच्या रवींद्र भवनात वचून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली। सर्वोच्च न्यायालयात गोयची बाजू मांडपा खातीर ॲडव्होकेट जनरलाक धाडूं नाकात अशी विनवणी तांणी मुख्यमंत्र्याक केली। खण प्रस्न सोडोवपा खातीर ताणें ह्या विशयाचो खोलायेन अभ्यास करपाक सुरवात केल्या। तशेंच ताचे दिल्ली भेटीत ताणें संबंधिता वांगडा चर्चा केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 15 तारखेदीस जे हियरिंग लागला ते 98च्या केसीसचे म्हणजे 98 ज्यो केसीस घातलेल्यो पळय न्हू त्या केसीसचे हियरिंग जे आसा सुप्रीम कोर्टान 9 जज बेंचीस म्हणजे 9 जज बसपाक जाय आसले आनी त्याच्यानुसार ते हियरिंग घेवपाक जाय आसले। ते हियरिंग जेन्ना पयले फावटी लागता म्हणजे ही पॉझिटिव्ह स्टेप म्हणपाक काय हरकत ना। जसो कायद्यान सॉल्व करपाक जाय त्याच पद्दतीन तुमचो विशय जो आसा हो सोडयलो वयतलो आनी ताच्या खातीर पयली स्टेप जी आसा हे तुमचे 15 तारखेचे हियरिंग आसा। 15 एप्रिलाक लागला म्हणजे ऑलमोस्ट कितल्या वर्सांनी लागला हेजी तुमकां चत्राय आसतली। ताच्या खातीर तुमी थोडोसो धीर धरात। हांव अजूनय सांगतलो कारण आमकां विश्वास आसा की एक थोड्या म्हयन्या भितरूच हो विशयाचो सोक्ष मोक्ष लावपाचो हांव मायनिंग कंपनीच्या मॅनेजमेंटा कडेन दोनूय म्हणजे VM सालगांवकरूय आसतलो, हांव पयर मेळ्ळो तांकां, सेदा गोवाचेय मॅनेजमेंट आसतले, हांकांय मेळ्ळा। हांवें ताका सांगलां तुमी 2 वर्सां संयम बाळगला, 2 वर्सां आमकां खबर आसा म्हणजे कांयच काम नासतना तुमी कामगारांक पगार दिला, तांकां दवरल्या, हाका आमी ऋणी आहा तुमचे। तुम्ही आनीक थोडे दीस जे आसा म्हणजे थोडे म्हयने ह्या गोष्टीची तुम्ही वाट पळोवची। आमची मागणी आसा की ती बरो वकील नेमचो तेणी। पयली म्हणजे मागणी म्हणजे आतांचो जो ॲडवोकेट आसा नाटकाणी ताका तुमी रिप्लेस करचो। आमी इतके वर्सां पळयता तेजी जी भुमिका आसा ती बरी ना, तेजे मत आहा ते ऑप्शनाक आसा, आमकां खबर ना कित्याक लागून। आनी तो जर ती केस लडयत जाल्यार आमकां दिसना की आमी जिखतले अशें। सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश कोवेकार।